आवडटा सुरू करच्याक जुआंव 20 वर्स 29. आनी आयज रात्री म्हज्या निरोपाचो मातालो तुका सोजमोनी मेलो ना जातो देवाचेर विस्वास दवर. म्हज्या जिवितान कितें चलता काय तें कशें घडलें तें कशें घडोंक ना. म्हाका जाय तें केन्ना घडटलें. कित्याक देवा कित्याक हातून तुजे वळखीचो कोणपूण आसा. तुजाने आमी एक सिरीज कोत्ता सूख आनी दादोसपणा वयर. आनी थोड्यो चाव्यो ज्यो उकोडटल्यो कांय दारां सूख आनी दादोसपणाची. आनी एक वस्त म्हाका थावी जाल्या की जावंकूच जाय आमकां खरेंच सूख आनी दादोसपण मेळच्या आदी तें आमी एका मुद्द्यार पावोंक जाय जंय सगळें जें चलता ताची मनान सोजमोनी घेवंक नाका. सगळ्याची सोजमोनी आमी नकलो आसतना दादोशी जावंक जाय. आमी आमचे चालीन देवा सांगाता आसल्या सुवातेर येवंक जाय जंय सारको न्हय अशें दिसल्यारूय वो सारकें लागोना. आमी देवाचेर फावो तो विस्वास दवरूंक आनी ताचो फावो तो मोग करूंक. आनी तोरी आमी जाणो जिवितान जें कितें जाता तें ताच्या ताब्यांत आसा म्हूण. आनी आमी ताचेर विस्वास दवरल्यार तो तें आमच्या फायद्याक जाता तशें कोत्तलो. जुआंव चॅप्टर 20. जेजू तोमे लागीं उलोयतालो आनी जेजून ताका म्हटलें म्हाका पळयलोय म्हूण तोमे तुवें भावार दवरला तर आतां तूं सोत मानताय. विस्वास ठेवता बरें. पळय नासतना भावार दवरताय ते खरेंच सुभागी. म्हजेर विस्वास दवरून म्हजेर पात येतात. पळय नासतना भावार दवरतात ती खरेंच सुभागी. चिकोन सोत मानतात पूण सोजमनांत ती सुभागी. तूं जाणोय हांवें जायतोच गोवायको आयकला म्हजे मिनिस्ट्री वरवीं आनी खूब पुस्तक वाचल्या लोकांक जेजू दिसती पडलो आनी कसो तो तांच्या रुमांत आयलो आनी ताच्या बरोबर बसलो आनी ताणें कशें आंच पळयलें मुखार आनी मुखार. आनी हांवें केन्नाच तें पळोवंक ना. आनी म्हाका त्या बद्दल मातसो चिमटो येतालो. बरें देवा हॅलो तूं जाणय हाचें सारकें मन दवरून आसा. म्हणजे सो लोकांक तें सगळें दिसता म्हाका तें कित्याक दिसती पडना. कित्याक तुका सत सांगल्यार तें फकत तुज्या भावार्थाक उत्तेजन दिवंक जाय. म्हणजे चिंत आनी पळय. सो जेजू येवन तुजे भाजेच्या देगेर बसोन आनी सुमार 1.5 वर तुजे लागीं उलयलो. कुडीक तुका आनीक थोडी वर्सां पुरो जावपाची. आमेन. आनी हांव चिंतना केन्नाय आमी त्यो काणयो आयकतोच आमी चिंता ओ त्या लोकांक खरेंच व्हड भावात आसोंक जाय. बरें हांव चिंतूक पडल्या की लोक कांय एक दिसना ती अशींच लोटत वेतात आनी जायता तितलो दुबाव घालता देखून तांकां अदीक भावात मेवता आसतलो. म्हणटूच एकूच वस्त देव म्हाका म्हणटलो हांवें ते प्रश्न विचारतोच बरें सुभागी दिसांनी पळय नासतना सोत मानला तर हें आनीक मातशें मुखार व्हर आनी म्हणून ह्या घडयेक तुवें आजून तुजो सयोग आयलो पळोवंक ना आनी तोरूय तूं सोत मानता जाल्यार तूं उदीकूच सुभागी. उदीकूच. आमेन. कुडीक तुज्या जिवितान कितें घडलेलें जें तुका सजमोना जालें आनी ताचेर तुजें मन थीर रावना आनी कसलीच वाट ना तें तुज्या तकलेन तें चालू दवरूंक पूण तरी तूं ताका मानताय. कुडीक तूं अदीक सुभागी. कोणाक आव्हान मेलोंक नासलेलें परस आनी ती सोत मानता. तूं जाणय तूं सोत मानता म्हणून एक वस्त आनी तुज्या भावार्थेची खरी परिक्षा घेवंक दुसरी वस्त आसा आनी तोरी दुसरे वाटेन भायर सरोंक देवाक सोत मानून. तूं जाणय हांव सोत मानता जायत्या वाटेनी देव एक घूट. आमी देवाक सजमोंक सोदतात पूण खरेपणी ताचो घूट आमच्यान सेजमोनेचो जॉबा परमोने. आनी खरें जर आमच्यान ताका सजमोंक जाता तो आमचो देव कसो जावपाचो. जर आमी जाणो आसलें सगळें जें तो जाणो आमच्यान तोरूय ताका देव म्हणो येतालो तशें केल्यार आमच्यान ताच्या बरोबर तोलूंक जावपाचें न्हय आनी तें केन्नीच जावपाचें ना. तर ताच्यो वाटो आमच्या वाटा वयर ताची चिंतना आमच्या चिंतना वयर आनी खरेंच ताका आयकोंक नाका. कित्याक देवा कित्याक ताका फकत आयकूंक जाय देवा हांव तुजेर विस्वास दवरतां. आतां आयज राती आमी साबार जोमे ग्रांथाचें पळयतलीं जें हांव चिंता आमकां जागृत कोत्तलें देवाच्या व्हडपण आनी राजवडके विशीं ताची आमी सेवा कोत्ता. निरोप सोंपतना पळयतना थोडे भोव ग्रांथ जे आमकां सांगतले सोर कसो जायतो आनी म्हाका दिसता केन्ना आमी फावो ते वेल घेनात ते पळोवंक फावो तसो आमचो भावार्थ बांदूंक
देवाच्या व्हडपणान तुझा न्हय तो आमचो इश्ट कसो सांगूंक एकदम बरें की तो आमचो इश्ट म्हूण आनी आमचे सांगाताक आसता 2 दिसाच्या जिवितान आमच्या ताचे लागीं कित्याचेरूय उलोवंक जाता आनी सोयरीकूच आसूंक जाता. पूण आमी चोत्रायन आसूंक जाय की आमची उर्बात चडूय लागीं पावयची ना म्हूण. ना तो अकस्मात आतां देव आमचो आमी आनी आमचो गोट इश्ट आनी आमी विसरले की तो महान व्हड आनी सगल्या शक्तीन भरलेलो आनी आमकां रेस्पेद मानाची भिरांत आसूंक जाय. देवा थंय आमी विसरोंक फावना की ताच्यान कितेंय करीन येजो अशें ना आनी कितलेंच नकलो अशें ना. आमी एक सुवात ना तूं आसाय थंय तो नासतना आनी आमच्यान ताचे मुखार कांय लिपोवंक जायना. आमी चिंतच्या आदी तो चिंतना जाणो उलयच्या आदी दर एक उतर जाणो तो आमचे सगळे दीस जाणो असलो एकूय दीस सुरू जावच्या आदी. आनी हांव चिंतना कुडीक हांव अपेक्षा दवरतां फकत अपेक्षा की जर हांगा तुमचे मदें कोण आसा हांव आसताली तसली जंय तूं फकत चिंताय की तुका सोतें आसा म्हूण सगळें जाणो जावंक आनी तूं तुजो व्हडलो वेल कोबार करताय ते सगळे सोजमोन हांव अपेक्षाक रावतां. आयज रात्री हांगा कांय लोक आसूंक जाय देवाची ओदीक प्रकाशवाणी मेळटली. म्हाका दिसता सारक्या मुद्द्यार आयल्यार बरें जावं आमकां थावें जातलें की मुरपण म्हूण आनी मागूंक देवाक सगळी सोजमोनी दिवच्याक. तुझा न्हय जॉयस माया मिनिस्ट्रीजाचे प्रेसिडेंट म्हणटच म्हाका दिसना हांवें सगल्यांक सोजमावंक जाय म्हूण. हाची सोजमोनी न्हय गरज तेन्ना हांव सारकी सोजमोनी दिना म्हूण. पूण केन्नाय लोक नाका त्या वस्तूंनी मेहनत जाता आनी हांव म्हणटा हें तुझा न्हय ते तुज्या गरजेची वस्त न्हय. तुमी कितलीं जाणां केन्नाय तुमच्या भुरग्यांक सांगतात तुझा न्हय गरज ना तुवें तें जाणो जावंक. बरें तुझा न्हय त्यो आयज राती तुमकां कांय जाणांक म्हणटा गरज ना तुवें हें जाणो जावंक. चलात आतां आमी त्या मुड्ड्यार वचोया जंय आमकां थोडें दादोसपण मेळत. आमकां फुडारा विशीं सगळें जाणो जावंक जाय. बरें कसलो भावार्थ हें मानून घेवंक त्यो तुज्या जिविताक 2 दिसाची व्हॅलेरी आदींच दिवचो ना आनी तें सगळें तुका बरोवन दीत तर अजाप जावंक कांयच आसचें ना. ना 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 आमचे भाशेन तुवेंय चलचें पडटलें. अपेक्षा दवरता तूं ही भावार्थाची पावलां घेवन तुका खरेंच देवाचो आयकून आवाज आयकून तूं तुज्या जिवितान आनुकूय गोंडलान पडचो ना म्हूण. जोब 9 सगळीं उल्हास सोदता जोब म्हणटोच पूण आमी थंय वेता. हांव स्तोत्रां पयलें तो येता. म्हाका दिसता जोबान उपरांत आमकां कांय स्तोत्रां जाय. आतां तुझा न्हय जोब एक मनीस आनी म्हज्या सोजमोनी प्रमाणे एक सुमाराची तारकार घेवन आयला. जोब चॅप्टर 9 सुरू जावया वर्स 5. त्यो शिटकाने शिवाय तो दोंगोर हालयता एके स्वत्वेले दुसरे सुवातेर व्हरता आनी रागान तो ताचो भस्म कोत्ता. तो प्रितूम हालयता आनी तिचे सगळे खांबे थरथरायता. आतां तोच बीत कोत्ताचे निराल करूंक आनी फकत सोजमोनी घे देवाचे व्हडपणाचो. तो हुकूम घालीत जाल्यार सूर्या उदय नासतना रावता आनी धाकणे घालून नोकेत्रांचो पोर जल्तो लिपयता. फकत हाचे नियाल कर. नोकेतार थंय आसात आनी मागीर वो उजवाड येता आनी थंय नोकेतार दिसती पडनात. देव हुकूम दिता सूर्या वयर येवंक तो वयर येता. तो ताका सकल वच म्हणटा आनी सकल वेता. तो वाऱ्याक आपयता आनी तो येता. तो ताका वच म्हणटा तो वेता. तो जोगल्यानाक आपयता आनी येता. आमी कसले देवाची सेवा कोत्तात ताची आमकां महान जानवाय आसपाक जाय. आमेन. आमी चोत्राय धरूंक जाय. देवाक आमी चड ल्हान करिना जावंक. वेरसेट ताणें एकल्यानूच अंतरार मोंडल विस्तारली आनी सोमदिरीची उंच ल्हारां आपल्या पांया पोंदाक दवरली. सोप्तरिशी आनी मिर्गरिशी क्रीत आनी दक्षिणीची नोकेत्रां तांणी केल्यांत. आनी हें पळयात वर्स 10. ताची कर्तुत्वां श्रेश्ठ वर्ती वय ताची विजमितां मापा मेसपा भायली. आमच्या जिवितांत सदांच वस्तू आसल्यो जांचो आमचे कडेन जाबाब आसचो ना. आनी म्हाज्यान खूद अनुभव वरवीं म्हाज्यान तुमकां सांगूं येता देवाच्या उतरां वरवीं जर तुका जाणा जावंक जाय कित्याक सगळें जालां तें तुजें जिवीत तें सोडूंकूच सोदतलोय तुका केदांच सूख आनी दादोसपण मेळचें ना. देवाची शांती तुका मेळची ना कारण विस्वासाक सदांच जाय थोडे जाबाब नासलेले प्रश्न तुज्या जिवितान. तुमच्या कितल्या जाणांच्या जिवितान असल्यो घडण्यो घडोवन आयल्यात जांची तुमकां सोजमोनी ना. कितल्या समय असल्या घडण्यो घडल्यात ज्यो बिलकुल सारक्यो न्हय म्हणजे तुवें खरें चिंतूंक ना
तुका मेळोलें तें फावो म्हूण सो तुका सोत जाणो जावंक जाय. तूं म्हणटाय वय तें बिलकूल सारकें न्हय. तुमी कितलीं जाणां केन्नाय चिंता कित्याक वायटाचेर आशिर्वाद दिसता आनी बऱ्याचेर दूख. तुका राग येना जेन्ना तुका जाता तितले बरे तरेन देवाची सेवा करूंक सोदताय आनी कोण वायट मनीस जूंय तूं नोकरी कोत्ताय ताका ती वाड मेळता जाचे परस तूं मागणें करी आनी तूं विचार देवा म्हाका कांय कळना, म्हाका सजमो ना. बरें तूं जाणय कितें, तुका सजमोंक गरज ना. तुवें इतलेंच करूंक म्हणूंक गरज. पूण तूं जाणय कितें, म्हाका खुशी जावंक तें आसपाची गरज ना. कित्याक तूं म्हजो आनंद आनी हांव खरी ना पासून हांव करिना पासून आतां आयक म्हजें, हांव देंवचाराक पासून खोशी करपाक ना. ताची सुजमणी काडूंक म्हजो दीस पिड्यार करून. म्हजें तूं आयकता? एकूच मनीस खुशाल आसता जेन्ना तूं तुजो दीस ओगडायताय कारणान सोडूंक तो तुजो दुस्मान. देवाक जाय इतलेंच आयकोंक. हांव जाणा तूं म्हजो मोग कोत्ता, हांव तुजेर विस्वास दवरतां, म्हजो वेल तुज्या हातान आसा आनी हांव जाणो तुजो मोग कोत्तेल्याच्या फायद्याक सगल्यो वस्तू घडोवन येतात आनी तुजे खोशये पोरमोने जातात. सगळे कडेन बायबलींत लोक कित्याक तें जाणो जावंक सोदी आनी सगळे परस वायट इस्रायली लोक. आनी म्हाका तुमकां उगडास करूंक जाय की तांणी 40 वर्सां सारलीं तजवीज करूंक जी बायबल म्हणटा एक 11 दिसांचो प्रवास आसलो आनी म्हाका दूख पोगता सांगूंक की जायतेच पावटी आमी तेंच कोत्ता. आमी खूब वेळ सारतो देवा सवें वाडूंक आनी म्हाका दिसता आमकां जायतेच तसले प्रश्न आसात जे तांतले कांय जाणांक आसले. आमी शिकोंक जाय देवाचेर विस्वास दवरूंक सगळ्याचे जाबाब सोदिना जावंक. म्हाका दिसता हें आमचे चालीक देवा सवें आडकोल हाडटा, आमचे उदरगतींत आडकोली येता जेन्ना आमी इतलो वेळ सारतात सोजमोनी तजवीज करून आमी फकत गोंडोलांत वीस विबाडटा. जर हांव आयज रात्री भितर येवन म्हणटाली तुमकां कितल्या जाणांक गोंडोलाचो अनुभव जाला, तुमच्या जिवितान कितें चलता त्या विशीं वयर कळात. बरें आतां म्हाका पळय मामाक जे बरें तो एक वेलाचो विबाड. कित्याक वर तो वेल जेन्ना तूं चिंताय तुका सजमोनी मेवली म्हूण तुका खरेपणी सजमोनी मेलोंकूच ना. तुका फकत तुज्या बेजाक सोबता तसलें मेवलां. आनी आमकां मनाची सजमोनाची गरज ना, आमकां शाणेपणाची गरज. आतां म्हाका दिसना आगोडाय आसा म्हूण देवाक कित्याक हें एक पावटी विचारूंक, गोडयेक 2 पावटी. पूण जेन्ना तूं गोंडोलान पडटाय तेन्ना तूं चड मुखार पावता. जसो तूं गोंडोलान पडटा तूं चड पयस पावता आनी तेन्ना तुवें पावल पाटी घेवंक जाय कित्याक देव न्हय बरोयनार गोंडोलाचो. आनी इस्रायली लोक 40 वर्सां ओरोनान चलत रावले. 40 वर्सां बोगोर त्याच पर्वताच्या भोंवतणी तोजवीज कोत्ताना एक 11 दिसांचो प्रवेश करूंक. आनी जर तूं बायबलीचें पुस्तक वाचशी जे तांचो प्रवेश दाखयतात, सोत मानी नेजो कितली गुंगून काडली, तारकार कोत्ताली, भासाभास करी जाणो जावंक कित्याक तें. तुवें आमकां इजिप्टांतली भायर कित्याक हाडली हांगासर? उदक कित्याक ना? कित्याक फकत आमकां माना खावंक जाय? आमच्यान कित्याक मांस खावंक जायना? मोइसेस तुवें आमकां एकली कित्याक सोडूंक नाय? मोइसेसान देवाक म्हणलें तुवें म्हाका कित्याक विचलोय? सगळीं कित्याक तें जाणो जावंक सोदतालीं आनी देव तांकां कित्याक तें सांगो नासलो कारण ती सारको ना तो प्रश्न विचारताली. देवाक इतलेंच आयकोंक जाय आसलें म्हाका गोटाय दी देवा वो प्रवास करूंक आनी तुजे कशे पोरमोने म्हाका नीट मुखार वचो दी. गुणगुणी नासतना, तारकार करिनासतना, डोबोआ नासतना, तुजो गुन्यांव करिनासतना, जाबाब सोदिनासतना जे म्हजे लागीं नात. हांव तुजेर विस्वास दवरतां. म्हाका जाय आज रात्री तुमी जायत्यांनी तुमच्या प्रश्नाचे बदलेक विस्वास दवरूंक. आनी उगडास तर कितें जेजून तोमासाक म्हटलें तें सुबागी ती जी सोत मानतात आनी तोरीय पळोवंक ना जे ती पळोवंक सोदी. सुबागी ती जी सोत मानतात आनी तोरीय सजमोनांत. म्हाका तुमकां कितें सांगूंक जाय, जायतोच लोक आतां म्हजें आयकात, जायतोच लोक देवाची सेवा मोनांत कोत्तात आनी तुवें देवाची सेवा काळजांतान करूंक जाय. आमचें मन बदलूंक जाय देवाच्या उतरां पोरमोने. पूण जर तुज्या मनांत हे सगळे प्रश्न आसात जाल्यार तूं देवाची सेवा तुज्या मनांत करिना. तूं देवाची सेवा करिना तुजे विशीं जानवाय सोडून काडून. तूं ताची सेवा कोत्ताय ताच्या काळजांत सोत मानून आनी तुज्या मनाचेर अधिकार दवरून. जेन्ना ते स्थितीत पावता जेन्ना तूं देवा सवाय कोबलातीन चलोना. वाचूया डॅनियल चॅप्टर 4 verse 35.
पृथ्वीचेर जियेता तितल्यांकूय मोलूच ना. मोलबाल नोकेत्रांची फौज आनी पृथ्वीमेर जियेतात तांकां आपणांक बरें दिसता ते भाशेन तो मानता. कोणाच्यानूच ताचो हात आडोवन दवरूंक जायना. वो तुवें हें कितें तें म्हणूंक जायना. कितले पावटी ह्या सुमारान तुवें देवाक म्हटलां जायत, म्हाका बिलकूल सजमना, तूं कितें कोत्ताय. आतां तूं जाणय केन्नाय आमकां एक सोपन वा एक दीस न्हय येता देवा कडसून कितें पूण आमकां दिसता ताका जाय आमी केल्लें आनी फकत भारतान भायर सरतात खूट गोरबान भरल्यान कित्याक हें बोलिश्ट पावल मारलें म्हूण आनी मागीर अकस्मात कांयच चलोना. कित्याक देवा कित्याक तूं कितें कोत्ताय म्हाका सजमना. हांव चिंता. बरें तूं जाणय कितें चिंतपाचें बंद कर. परत वच आनी पळय तुज्या काळजान कितें आसा. ओ वय म्हाका दिसता देवान म्हाका हेंच कर म्हूण सांगलें. हांव ताची सजमनी घेवन सोदिना. म्हाका आवडटा जें बायबल अब्राहमा बद्दल म्हणटा की देवान ताका सांगलें सोड तुजो कुटुंब आनी ती सुवात जंय तूं रावताय, सोड तुजें घर आनी सगळे तुजे वस्तू आनी जे सुवातेर हांव सांगता ते सुवातेर वच आनी हांव तुका एक व्हड राष्ट्र कोत्तलो. हांव तुजें नांव फामाद कोत्तलो. हांव तुका आशिर्वाद दितलो आनी योग आशिर्वाद जातलोय. आनी बायबल म्हणटा तो गेलो आनी ताणें चिंतूंक ना आपूण खंय वेता तो फकत चलत रावलो आनी म्हटलें देव म्हाका मार्ग दाखयतलो. तुमी कितलीं जाणां चिंतात की घोडेक म्हजे सारकें आमी मातसो ओगलो वेल सारतात म्हूण बेजान. चडूच वेळ आमच्या बेजान चडूच वस्तूची सजमनी काडूंक आनी आमी सोत मानूंक गरज की देव अधिकार चलयता. तूं जाणय देवान गिडेनाक म्हणलें ओ तूं महान मनीस शक्तीचो देव तुज्या बरोबर आसा. आनी ते गिडेनान म्हटलें बरें सो देव आमचे बरोबर आसा जाल्यार हें कित्याक घडटा. ह्या वेळार तुजी परिस्थिती देव तुज्या बरोबर आसा अशी दिसची ना. पूण देव तुज्या बरोबर आसा कित्याक ताणें आदींच सांगलां की तो तुका सोदचो ना म्हूण. तो आयज रात्री आमच्या एकल्या सांगाता आसा ह्या सुवातेर आसा. ताणें तुका हांगा हाडलो तोच तुका घरा पावयतलो. तूं ना तेन्ना तो तुज्या कुटुंबाचो सांबाळ कोत्ता. देव अधिकार चलयता. आतां तूं जाणा जो लोक सगळेचेरूच अधिकार चलोवंक सोदता ताका आयज रात्री हो निरोप आवडचो ना. आनी जो लोक खरोच मनाचेर चलयतात आनी तांकां सगळी सजमनी घेवंक जाय आनी तुज्या पुस्तकार आनी तांची येवजण आसा तुका हो निरोप बरो लागचो ना. म्हाका आयज रात्री ह्या निरोपाची पर्वा ना पूण हांव आयज रात्री ह्या निरोपा वयर प्रवचन दितली कित्याक एकूच रस्तो जावन म्हज्यान सदांच सुखी रावंक जायत म्हूण तो देवाक देव सैमान दवरूंक आनी बंद करूंक ताणें म्हाका त्यो वस्तू सांगूंक ज्यो ताणें म्हाका सांगपाची गरज ना. कित्याक खरें म्हटल्यार त्यो म्हज्या कामाच्यो न्हय. वायट वस्तू बऱ्या मनशा थंय कित्याक घडटात आनी कित्याक बऱ्यो वस्तू वायट लोकां थंय हेंच तें म्हाका बेजार कोत्ता. ते तुका पिशे करिना. भुरग्यांक कित्याक दूख भोगतात कित्याक 3 ने 4 भुरग्यांची आवय कॅन्सर जावन मरता. भुरग्यांचो अपमान कित्याक जाता. कित्याक म्हज्या बापायन म्हजेर लिंग अपमान केलो सुमार 15 वर्सांक आनी तातल्या 8 वर्सां हांव देवा लागीं मागताली म्हाका निवारूंक कारण हांवें गेस्ताक म्हजो सोडवणार म्हूण घेतलेलो 9 वर्सांची आसतना. ताणें म्हजें मागणें कित्याक आयकोंक ना. वो गोडेक ताणें म्हज्या मागणाक आयकलो पूण ताचो जबाब ताणें दुसरेच भाशेन दिल्लो. पळय आतां म्हाका थावें जालां की जरूय देवान म्हाका ते परिस्थितींतले काडूंक ना ताणें म्हाका बॉल दिलें आनी म्हजे भितर ताणें कितें बांदलें जें तो आतां उजार कोत्ता सगळ्या संवसाराच्या लोकांक आदार दिवंक. चलत आमी देवाचेर आयकोंक विस्वास करूंक जाय आनी आमी न्हय चिंतूंक ताका आमची येवजण दितच आमच्या जिवितान विशीं कितें करचें तें. मागीर आमी उरलेलें जिवीत साता घुसपाक घडोवन कित्याक आमकां जाय ते परी ताणें जावंक दिवंक ना. कितलीं वर्सां हांव क्रोधान आसलीं नाकारतालीं आनी सोजमून आसलीं कित्याक देवान म्हाका त्या परिस्थितींतले काडूंक ना. तें हांव सोजमोंक ना आनी शिकी हांवें चिंतलें तूं जाणय कितें हांव म्हज्या जिविताचो आनीक एक दीस सारची ना सुटावे करपाची तोजवीत करूंक हांव हें कोत्तेली आनी म्हाका नाका तुवें हो भाग ह्या निरोपाचो विसरोंक. हांव हें कोत्तेलें जें बायबल म्हणटा. हांव वायटाचेर बरें करून जैत वतलेली. आमी ताचेर अधिकार कितें बरें कोत्तेलीं आनी उपरांत म्हज्या उरलेल्या जिवितांत देंवचाराचेर ताचे तोकले वयर मारीत सुटतेलीं. तुज्या जिवितान कितें वायट जालां तें सारकें न्हय अशें तुका दिसता म्हूण देंवचारान तुज्या जिवितान
ओगोण दिनाका. सो तुका मेवना आनी कोणाक मेवला तशें जाल्यार देव तुजे कडेन कितें आसा तें घेतलो आनी ताचें कितें पूण बरें कोत्तलो. एका तरणाट्यान आत्महत्या कोत्तूच कितें जाता काय आनी कोणाक खबर पासून नासली. ताका प्रश्न आसा म्हूण कितें जाता जेन्ना एका पास्टराचो पूत एक इगोर्जेच्या विरुद्ध सकल बिजलीचो शॉक लागून सोमतोच आनी मागीर त्या मनशान तेच विधी वयर प्रवचन करूंक जाय सुमानाच्या सुमाना आनी तोच बीत करूंक जाय तरी देवाचेर विस्वास दवरूंक आनी लोकांक सांगूंक त्यो बरो म्हूण दिसता देवान हें मानून घेवंक केन्नाय मातशें चडशें म्हूण. अशें न्हय. कितें जाता जेन्ना एक ओस्तोरी आनी हांव जेरूच तुमकां कांय सांगता ज्यो हांव जाणो. कितें जाता जेन्ना एक ओस्तोरी थंयच्या थंयच पाटीची मिलाग्र जाता आनी तरी 2 दिसा तिची तकली उसवता. हॅलो, म्हणजे तूं कुरार कोत्ताना तुवें म्हाका सोकलीच करूंक जाय नासली. कित्याक देवा कित्याक कितें जावंक ना ताचें चोडून चड वेळ ओगडाय नाका की तूं विसरताय पळोवंक कितें जालां पळय तें. चलात हांव तें परत म्हणटा. कितें जावंक ना ताचें कारण सोडून चड वेळ ओगडाय नाका की तूं विसरताय सगळे बऱ्यो वस्तू देवान तुजे खातीर केल्यात. चलात देव बरो. म्हज्यान तुमकां सांगूंक जाता तूं देवाचेर विस्वास दवरूंक शिकतली वो तूं पिशें जातलें. आनी म्हाका जाय तुवें आयज रात्री पसंती करूंक कितें पळय तें. कित्याक म्हाका दिसता तुमकां कांय जाणांक वेल जालो तुमी सजमनात थोड्यो वस्तू सोडूंक आनी तुजें आनी देवा मोरें तें ल्हान केस्तांव आसा तें काडून उडोवंक जें आटकोळ हाडटा बरी सोयरी कोतीक जो तूं तुजें सव्याक सोरूंक सोदता. आनी तुवें देवाचेर सारको विस्वास दवरूंक जाय आनी सोत मानूंक की जरी तूं सजमना ज्यो वस्तू तुजे सव्याक घडल्यात ते कशें परी देवा चरित्र मुदार करिना की देव म्हूण बरो तो देव नितीचो, तो देव स्वताचो एक पवित्र देव आनी तो तुजो मोग कोता तुज्यान जाणो जावंक जायना तितलो आनी परवाना तुका आयज पर्यंत कसलोच अनुभव मेळला तो देवान तुज्या जिविताक बरी येवजण दवरल्या आनी तूं तुज्या जिवितान एक बरी येवजणेचो अनुभव घेतलो. तुजें तें अशेंच सोडूंक दिवंक जाता. तूं जाणोय कितें वो चित्र हांगा कितें जावं परवना म्हणजे कितें ती 70 वर्षीं वर्सो तूं जी अशी 90 आनी 100 पासून ताका आनी सासनाक सर्ग जाता. ती कांयच न्हय. जें कितें हांव सजमना तें हांव ताच्या मुखार आसता सजमतलो. हांगा सजमोंक जावंक ना तें सगलें सजमोंक सासणाचें जिवीत आसा. आनी हांवें निर्णय केला, हांवें थारावो घेतला आनी म्हाका जाय तुमी म्हजे बरोबर हो थारावो घेवंक. हांवें थारावो घेतला हांव आनंद घेतली जें कितें जेजू म्हाका दिवंक मेलो. कित्याक म्हाका दिसता तें दुखीचें जेजूक इतलें भोगूंक पडलें जें म्हाका भोगूंक सुटका विकती घेवंक आनी मागीर 2 दिसा निराशे आनी घुस्पल्ली आनी भितर गोंडोलान सांपडलेली जिवंक आमी गोंडोलान जिवंक हांव म्हज्या जिविताचो आनंद घेतली. हांव सुखी आनी दादोशी जातली आनी म्हज्या जिविताचो आनंद घेतली. आनी जर हाची सजमनी थोड्यो हांवें सजमोंक ना त्यो वस्तू आसल्यार तर कितें जालें. म्हाका दिसता गरज आमी आनीक इतलें खालतेपण आसूंक आनी ना चिंतूंक की देवान आमच्या प्रश्नाचो जबाब दिवंक जाय म्हूण ना तर आमी ताचेर चावतलीं. देवा गरज ना आमकां ताची सजमनी दिवंक. बायबल आमकां परत आनी परत सांगता जानवाय प्राप्त करूंक सजमनी प्राप्त करूंक. थोडोच वेळ आनी हें शिकतना हांवें चिंतलें बरें हें कशें सजमता कित्याक बायबल परत आनी परत म्हणटा जानवाय प्राप्त कर सजमनी सोड. पूण मागीर हांवें तें जिस्तूच देखली आमकां कितें घडलां त्या वस्तू विशीं जानवाय न्हय की देवाक जाय आमी प्राप्त करूंक आनी संवसारांत घडटा तितल्याचें न्ही सजमनी ताका जाय आमी देवा विशीं जानवाय प्राप्त करूंक आनी जाणा जावंक ओर ताच्या सुटकेच्या नांवाची देवाची चरित्र सजमोंक आनी सजमोंक देवाचें नांवाची. म्हाका तुका सांगो दी जेन्ना तुका खरेंच देवाची ओळख मेवता तुज्या जिवितान कितेंय जाल्यार परवाना तें तुका बिलकूल त्रास दिवपाक ना कारण तूं जाणोय की देव म्हूण बरो आनी तो आमच्या वरदान आसा. म्हाका दिसता आमी देवाक खोलायेंतल्यान वळखूंक गरज. आमच्या सगळ्यांच्या जिवितान वस्तू आसात जांची आमकां सजमनी ना आनी आमकां संवय जाल्यार कित्याक कितें जाता हाची माहिती घेवंक.
एक वस्त जी आमी गोडेक देवाक येरा परो सोदीक म्हणटा ती कित्याक देवा कित्याक वो केन्ना देवा केन्ना. पूण एक वस्त जी हांवें म्हज्या जिवितांत शिकोंक पडलें आनी हांव चिंता की तुका शिकोंक पडटली म्हूण सो तुका खरेंच शांती जाय आनी देवान विश्वास दवरूंक चड करून जाबाब नासलेलो प्रश्न जाय. तूं सगळ्यांचो जाबाब नकलो आसतलो पूण देवाक आर्गां तूं वळखताय ताका. सो तें जाणो देवाच्या उतरार विश्वास दवरूंक गरजेचें. तुका कशेंय दिसूं आमकां जाय जिविताची सुरवात देवाच्या बासावनाचेर करूंक. जर तुका तुज्या जिवितान आनंद जाय तुवें थीर रावंक गरज आनी जर तुका जाय सगळ्यांनी तूं येता तो पळोवन खुशाल जालेली जाल्यार तुजो स्वभाव थीर आसोंक जाय. म्हाका देवाचें उतर आवडटा आनी म्हाका आवडटा ज्यो वस्तू देवान म्हाका शिकयल्यात आनी हांव चड खोशी तें तुका सांगोंक. आतां तुजो वेळ घेवन एक पावल कोरनेचें आमकां कॉल कर, आमकां चीट पळय वो इंटरनेटार वच आनी तुज्यो कॉपीज ऑर्डर कर. तुका ह्या भागांनी येस मेळच्याक. जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीन तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटाव. ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रीतांक आदार दिलो म्हूण सांगताक आमी बुकेलांक जेवण दिताव, गरिबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हँजल परगटाव. आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची विनंती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारान परगट करूंक.